नमस्कार. विश्व कोंकणी यूट्यूब वाहिनीचे समस्त वीक्षकांक आत्मीय स्वागत. आयचे कविता फुललेली काणी कार्यक्रमांतू हांव वसंत ऋतूक संबंध पाविले एक कवन घेवन तुमचे मुखारी आयल्या. वसंत ऋतू म्हणल्यार ऋतुंगेल पैकीची रायू म्हणटाची. स ऋ तस तांतू वसंत ऋतू भारी एक नमनेचे आनंददायक आह्लाददायक जालोलो म्हयनो. म्हयने ऋतू म्हळ्यार दोन दोन म्हयन्याक एक ऋतू म्हणटाची. चैत्र वैशाख ते आमगेले वसंत ऋतूचे वेळ. शिशिर मास म्हण आसता. शिशिर मासांतू पुराय रूखू झाड पुराय तांगेल पान्न पुराय ते झूण घेवन बोळ बोळ जावन राबून आसताची. जाल्यार वसंत मासांतू परत नवे नवे तीर येताची, फूल जाताची, फळ जाताची, नव फुल्लाक भोंवरू म्होंव चिवची खातीर येता. तशी वसंत मासू म्हणल्यार ते एक नमने पुनरुत्थानाचे पुनर्नवीकरणाचे मास. तेतून थंय चड एक नमने वैशाखाचे वत आसता, धग्ग आसता, जाल्यार चिके आह्लाददायक जाल्लेली एक ऋतुमान म्हळ्यार वसंत ऋतू. तेतून वसंत ऋतू वयरी मस्त कवियांनी कविता बरयल्या. तेतून हांवें हे वसंत ऋतूचे संभ्रमा बद्दल हे कवनांतू बरयला. ह्या भुंयक अशी सजयल कोण, आंब्या रुखान बांदला पळय येवकारा तोरण. आंब्या रुखान बांदला पळय येवकारा तोरण, आंग भरी लांबता आंबुले पांयजण. तरणे तरणे पानांनी गुंतील नेसण, सखी येत आसू गो वसंताले वरण. हितलांतले रूखकारी फुल्लाच तेरू, हितलांतले रूखकारी फुल्लाच तेरू, म्होंव चिवताची हिंड हिंड भंवरू. कोगुळ्यान लायला पंचम स्वरू, फळ खावन उलयता पाचवो किरू. सखी आरंभ जाला गो वसंताल दरबार, सखी आरंभ जाला गो वसंतालो दरबार. कामदहन जाल्ले होळी पुनवेक, कामदहन जाल्ले होळी पुनवेक, परतून आयला पळय मित्राक मेळूक, परतून आयला पळय मित्राक मेळूक. तपोभग्नू ईश्वरू सोद्दिता तागेले प्रिय गौरीक, तपोभग्नू ईश्वरू सोद्दिता तागेल प्रिय गौरीक. देव थांय वळवळेता ह्या विरह तापाक, सखी पळयलवे वसंताल कारबाराक, सखी पळयलवे वसंताले कारबाराक. मळबार निप्पून चंद्रीम खेळता, मळबार निप्पून चंद्रीम खेळता, चान्निणे उजवाडाक आंग पुरा नासता, चान्निणे उजवाडाक आंग पुरा नासता. मोगारे कळो हळूहळू फुलता, मोगाऱ्या कळो हळूहळू फुलता, ताजे परमळाक पिशेच धरता, ताजे परमळाक पिशेच धरता. सखी वसंतू अशी कित्या बाद दिता, सखी वसंतू अशी कित्या बाद दिता. यो वसंता परत परत यो, यो वसंता परत परत यो, पोरणे पुरा जडून नवे अंकुर घेवन यो. नवी आशा किरलूक, नवे सोप्पन फुल्लूक. यो वसंता यो परत परत यो, उसर बांदूच जिणयेक नवे वारिशी यो. कोड आनी गोड दोन्ही घेवन यो, परत परत यो, परत परत यो. वय
ऋतू वसंत आयलो म्हणलेक संभ्रमाची वर्णना हे कविता. हे भुंयक अशी सजयल कोण? सजोवचे म्हण सजावट, अलंकार. हे भुंयक अशे अलंकार केलेले कोणे? खंय पळयल्या थंय तरणे तरणे पाचवे पाचवे तिरी. आंब्या रूख बिनी पळयल्यार ताजी एक तिरी तशी उंटावन खावी आम दिसता. तसल नमनेचे आंब्या रूख. तांतू फुल्लेल फुल्ल आंब्या फुल्ल पळोवच्या कितली चंद. सगळे रुखांतू आंब्या फूल फुल्ल्यार सगळे आंब्या रूखूच एक फुल्लां तेर अशी दिसता. तांतू सन 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 आंबुलयेचे पांयजण. पायी आमी गेज्जे म्हूण घालताचे, पांयजण म्हूण घालताचे. तशी आंबुले पांयजण रुखान बांदून घेतला गी म्हूण दिसता. त्या नमने तरणे तरणे आंबुल्यो. ती आंबुली मागीर जून जावन मागीर पिकून परत ताका मारीची वेळ आसा जाल्यार हे वसंत मासाले आगमन जावंक जाल्यार आंब्या रुखार फूल आनी ते फुल्ला ओट्टू सन सन सनची आंबुले पैंजण. आंबुले एक नमने गेज्जे बांदिले म्हणके आंबुलेचे. तरणे तरणे पानांनी घांतील नेसण. आंब्या रुखाक तरणे तरणे पानांनी एक नेसण घांतून घालेलीशी दिसता. सखी येत सुगो वसंताल वरण. वय वसंत येवन पावनी तागेल वरण येतस. ताजे फुडें इतले कारबार करतस वसंतू. तागेल वरण दूर तुकून येतस तेदनाची आमगेले आंबुले रुखारी इतले पुरो सजावट जाल्लेले आसा. हितलांतलो रुखारी फुल्लाचे तेरू. हितलांतू मस्त नमने रूख आसा. तांतू आंबुले सांगलोय आनी खंयचेय रूख असो ताका ते जाल्लेली एक फूल सोडता. पन्ने पळ म्हूण जाता. आनी आमगेले सुरवो म्हूण म्हणटाचे ताजी फूल फुलता कसो परंबळ. सगळे हित्तल एक नमने परंबळेचे एक वाठार जावन वता. आनी रूख पळयल्या फुल्लां तेरशी दिसता. मोव चिवताची हिंड हिंड भंवरू. भंवर तुमकां गोत्तस ते येवन हिंड हिंड येवन ते फुल्लांत आसूचे मोव चिवता. कोगळ्यान लायला पंचम स्वर. वय कोगुळ. ते कोगिलेक ताका सोर तो पंचम स्वरार गायन कोरक जाल्यार आंब्या तिरी खावका काय नाजाल्यार ताका ताळ्या दूख येता काय. तसले आंब्या तिरी खावन ते कोगुळ पंचम स्वर लायता. फळ खावन उलयता पाचवो खीरू. वय वसंताल पुराय आनी पुराय मित्र कोण खीरू मागीर कोगुळ हे पुराय वसंताले बारीत आनी एक आप्त मित्र. फळ खावन घेवन तो खीर उलयता. सखी आरंभ जाला गो वसंताल दरबार. आतां वरण येवन पावले आनी आतां वसंताले दरबार आरंभ जाला. कामदहन जाल्ले होळी पुनवेक. वय होळी पुन्नव. होळी पुनवेंतू कामदहन जाता जाल्यार बद जावन हो काम म्हळ्यार मन्मथू तो रतिले बामणो. तो तपस्या बशिले ईश्वराले तपस भंग करूंक येता. कित्या म्हळ्यार तारकासूर म्हणून एक राक्षसू तो सगळे देवलोकाच्यांक बाद दिता आशिल्लो. देवलोक भूलोक सगळ्यांक बाद दितालो तो. ते तारकासुराक एक वर आशिल्लो कसो म्हळ्यार ताका जीव मारचे तसलो मनीसू तो ईश्वराले न्ही पार्वतीले समागमा निमित्त तांकां लग्न जावन मागीर जाल्लो तो चेडू हे तारकासुराक मारूंक शक्य म्हणून. तसले एक ताका एक वर आसता. हांगा कसो जाला म्हळ्यार दक्ष प्रजापतीले यज्ञा संदर्भार आपणाले बामणाक आपोवणी दिनी आमंत्रण दिनी म्हणलेल बेजारान ती एकलीची वचून आसता सती. वचून थंय तिका अवमान जाता. कडेर ते अग्निकुंडांतूची ते यज्ञकुंडांत ती पोवण ती मरता.
ते खबर ऐकून ईश्वर कोप्पान येवन सगळे ते वाठार ते परत ध्वंस करून तो तागेले एक तांडव नृत्य थंय करून खरे अखेर तो येवन तपस्सा बैसून आसता. आतां कसं जाला म्हळ्यार पर्वतरायाक पार्वती धूव जावन जल्मल्या आनी ती वय तपस्सा बसल्या अशें ईश्वरूय तपस्सा बसला. हांगेल दोग्गाल समागम जाल्ले शिवाय तांगेल पूत तो सुब्रमण्य तो कार्तिकेय ता जन्मच्या 7 दिनां आनी तागेल जन्म जातरीच तारकासुराले वध जावका. इतले पुरा आसतना सगळेची देवलोकाची येवन ब्रह्माक येवन तांगेले मागणी दवरताची हे ईश्वराल तपस भंग करूक कसल वाट म्हणून. कडेर सकडे येवन मन्मथाक येवन सांगताची. मन्मथू ताणी येवन ईश्वराक मन्मथाल्याक तागेले एक बिल्ल ते बिल्ल म्हळ्यार कोब्बा कांड्याचें बिल्ल आनी 5 नमनेचे तागेले एक बाण आसत. ते अरविंदा, अशोका, चूता, नवमल्लिका आनी नीलोत्पल. अरविंद म्हळ्यार तावरे, तशीच अशोक तुमकां गोत्तस. अशोका रुखांत चंद एक नमने उज्ज लागीलशी फूल फुलता. ते पळयल्यारीच विरहिंगेले मन आमचो उज्ज लागीलशी जाता. तसले चंद फूल ते अशोका फूल. तशीच चूता म्हळ्यार आंब्याचे आंब्या तीरय जाता फूलय जाता ते घेवन मन्मथू तागेले बाण हें करता. तशीच नवमल्लिका मोगारे आनी नीलोत्पल रात्रीचे फुलचे साळक ते 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 असल 5 बाण घेवन मन्मथू ईश्वरा वयर प्रयोग करूं पळय. एक बाण एका मागशी एक बाण सोडता. अखेरीक ईश्वर दोळ सोडता. ताका कोप येवन तागेले 3 दोळ सोडून तो मन्मथाक भस्म करून उडयता. कडेरी रथ येवन विलाप करता. कडेर रथीले विलापाक करगून ब्रह्म तिका सांगता तुगेलो बामूण जिवंत आसता जाल्यार अनंग जावन आसता तो. अंग ना ताका अनंग जावन आसता. तो विरहिंगेलो मन आमतू वचून तो बाद दिता. तो जिवंत आसा जाल्यार देह रुपार मात्र ना तो जाल्यार मुखार सुनो श्रीकृष्ण आनी रुक्मिणीक पूत जावन तो जन्मता. प्रद्युम्न म्हळ्यार नांवार तो येता म्हूण सांगून तो रथीक तो समाधान करता. तशीच ईश्वराक न्ही म्हळ्यार पार्वतीक कल्याण जाता, लग्न जाता. तांकां कार्तिकेय जन्मता आनी तारकासुराल वध जाता. इतले पुरा काणयेस कामदहन ते जाल्लेले होळी पुनवेक. होलिका म्हणलेली एकली हिरण्यकशिपू हिरण्याक्षाल भयणी हे प्रहलादाक नाना रितीरी तागेले बापसून बाद दिले वेळार ताका एक उज्जांत घालून लास्टचे एक विचारू ते हिरण्यकशिपूल भयणी होलिकाक येता. तीण येवन हे चेरडाक तिगेले जांगेर बसून घेवन ती उज्जांत वचून रिकता जाल्यार तीच स्वता भस्म जावन वता शिवाय प्रहलादाक कांय जायना. थंय एक होलिका दहन जावन आसता. तशीच हे कामदहन म्हळ्यार हे मन्मथाल दहनय जाल्लेले होळी पुनवेक म्हूण म्हणटाची. परतून आयला पळय मित्रा मेळूक. वय कामदेव म्हळ्यार मन्मथू तागेले भारी एक प्रिय सख म्हूण सांगल्यार वसंत. वसंताल पुराय सहचर आसाची कीरू मोरू पुराय तांगेल ಒಟ್ಟು हो परतून मित्रा मेळूक आयला कोण वसंतू. तपोभग्न ईश्वरू सोदिता तागेल प्रिय गौरीक. देव थांय वळवळेता ह्या विरह तापाक सखी पळयलवे वसंताल कारबाराक. वय वसंतू कामदेवालो परम मित्रू. कामदेव कसं बाद दित विरहीक त्याच बाद वसंतूय दिता म्हळेले अर्थू. तसले एक वसंताल कारबार आमी वसंत ऋतूंत विरहिंगेल वैरी ताण दाखोवचे प्रताप आमी पळोवेत. मळबारी निप्पून चंद्रिम खेळता. आकाशांतू चंद्रिमू तो मोडाचे मागशी भितरी भायरी तो निप्पून खेळता आसता. चान्निणे उजवाडाक आंग पुरान आसता. वय वत्ताक आंग लासचें जाल्यार चान्निणे उजवाडाकय आंग लासचें कोणाक
प्रियकराक प्रियतमेक म्हळ्यार वीर हिंक तो चंद्रू आंग तागेलो आंग म्हळ्यार प्रियकराला आंग नातल्या प्रियतमेला आंग तो लासता म्हळ्यार अर्थू मोगारे कळो हळू फुलता पोशा जाय मोगरे सुका सांजेचे रात्रीचे फुलचे हळू फुलता आनी ताजे परमळाक पिशेची धरता वय मोगारे परंबळा तसल परंबळा फूल परंबळी फूल आनी खंय ना म्हूण दिसता मोगारे फुल्ली तक्षण आमकां एक नमने वार्डिके उडगास जाता देवाले रथ श्रृंगार सिलेले नातल्यार देवा लालकी श्रृंगार सिलेले देवाक स्वता श्रृंगार सिलेले हे पुरा आमकां उडगासा येता तसल नमने एक दैवीक आनी एक विरहिंक बाद दिवस तसले एक आह्लादकर जाल्लो एक परमळो मोगऱ्या फुलाचो कवी निमगिता सखी वसंतू अशी कित्या बाद दिता वय वसंतू कितले नमनेचे प्रकृतीन तूं तागेले पुनर्नवीकरण म्हळें तसली एक स्थिती हाडता तशीची खीराक मोराक भंवरांक पुराय भारी उल्हास दिता तशीची ईश्वराक गौरीक समागमाची एक वाट सोदूंक तो प्रेरेपण दिता आनी विरही लोकांकय परस्पर तांणी मोगान मेळचेशी करता असल वसंतू इतले मात्र तागेलें काम न्हय तो आमगेल जिवनांत नवे वार इशी येता नवे कळ इशी येता नवे तीर इशी येता आमगेल पोरणे पुरा विसर न्हू नवे विचार मना हाडूंक एक प्रेरण दिता यो वसंता परत यो पोरणे पुरा जडून नवे आंकर्यो घेवन यो नवी आशा किर्लूक नवे सोपन फुल्लूक वय मनांत नवी आश किर्लता नवे सोपन फुलता यो वसंता परत यो उसूर बांदूचे जिणयेक नवे वार इशी यो वय आमकां कितली गिवळा जिवाक एक नमने दम्मू बांदिल वनी म्हणके जावचेस तेन्ना वसंतू आमकां नवे वार इशी येता तो आनी कूड आनी गोड दोन्नी घेवन येता वय वसंत ऋतून तुची म्हळ्यार चैत्र मासाचे सुरवे दिसू युगादी पाडवो युगादीक आमी गोडशे आनी कूड दोन्नी भरसून खाताची आनी वर्सभर हे दोन्नी कश्ट सूख दोन्नी एका रितीर घेवका म्हणलेले एक विचारूय आमकां हांगा तुकून मेळटा तशी यो परत यो वसंता म्हूण सांगतच ही कविता अखेर जाता ही कविता तुमकां कशी लागली म्हूण अवश्य तिळसिया येवच्या हप्त्यान तूं आनी कविता सांगता परत हाजीर जाता नमस्कार.